सिंधुदुर्गाच्या पेशंटाकडल्यान जीएमसीन खंयचीच वेगळी फी घेवचे ना म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पष्ट उतर दिलां म्हणून सिंधुदुर्गाचे थळावे बीजेपीचे फुडारी थंयच्या लोकांक सांगतात। सिंधुदुर्गाचे थळावे बीजेपी फुडारी जीएमसीचे फीचे कफुसांवाचेर शुक्रारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पणजे मेळून गेले उपरांत तांणी सिंधुदुर्गांत वचून पत्रकार परिशदेंत ती गजाल जाहीर केली। आज आम्ही सगळ्या मंडळी जाऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील सगळ्या जनतेला आश्वासित करण्यास आम्हाला सांगितलं। ते म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या जनतेला किंवा या ठिकाणून जाणाऱ्या रुग्णांना गोव्यामध्ये रुग्णालयामध्ये कुठल्याही प्रकारचं शुल्क त्या ठिकाणी पडणार नाही। आणि आता जे काही शुल्क किरकोळ आकारला जाते ते गोव्यातल्या मंडळींना बाहेर लोकांना ते केस पेपरचे संबंधी आहेत। ते केस पेपर काढण्यासाठी त्यांना रजिस्ट्रेशनसाठी काही शुल्क द्यावं लागतं। ते नॉमिनल आहे, ते स्थानिक लोकांना पण आहे बाहेरच्या, त्याच्याशिवाय ती सिस्टीम रन होणार। जीएमसीत 2 लाईनी केल्यात त्यो तांच्याच पेशंटांच्या बऱ्याक म्हूण खंय पर्रीकारान तांकां सांगला। जरी 2 रांगा केल्या तरी एक रांगेमधला माणूस स्थानिक आणि एक असं अल्टरनेट ते त्या ठिकाणी सोडतायत। पण ती एवढ्यासाठीच केलं की आपल्याकडचे जे अनेक रुग्ण जातात ते त्यांची रांग मोठी होते, कारण आपल्याकडे सुविधा नाही आणि मग स्थानिक जनतेचा काही आक्रोश वाढू शकतो। पण ते होऊ नये म्हणून त्यांनी खूप चांगली काळजी घेऊन आपल्या सिंधुदुर्गातील म्हणजे गोव्याच्या बाहेरची जनतेसाठी एक व्यवस्थित आणि निराळी, ज्यांना त्यांचा न्याय योग्य प्रकारे मिळू शकेल, लवकर त्यांना सर्व्हिस मिळू शकेल, याच्यासाठी एक निराळी रांग अक्षरशः त्या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे। म्हणजे उलट आपल्याला जास्त सुविधा व्हाव्या असा त्यांचा प्रयत्न आहे। महाराष्ट्राचे सरकार फुडें केन्नाय मेडिकल इन्शुरन्स स्कीम करतले तेन्ना गोयच्या जीएमसीचो ते स्किमीक आस्पाव करचो म्हूण तांचे मार्फत पर्रीकारान खंय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक सांगून धाडला। उलट त्याने महाराष्ट्र सरकारला एक अशी सूचना आमच्या माध्यमातून करण्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। तो निरोप असा आहे की जेव्हा महाराष्ट्राची आरोग्याची योजना तयार होईल, जी DDSSY म्हणजे दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, ह्या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभर या योजनेच्या माध्यमातून आता अनेक सुविधा मिळतात। त्या सुविधेमध्ये महाराष्ट्राच्या सुविधेमध्ये बांबोळीचं हॉस्पिटल जे आहे ते सुद्धा इन्क्लूड करा, म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा शुल्काचा प्रश्न राहणार नाही, हे पण त्याने सांगितलं। सरकार ग्रामीण मित्र संकल्पना चालीक लावपाचो विचार करता, तशी पावलांय उखल्ल्यात म्हणून रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटे उलयला। ह्या संकल्पने खाला गांवच्या लोकांक गांवांतूच रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आणि बाकीचे डॉक्युमेंट दिवपाची व्यवस्था करतले। काणकोणा हुंवारांत जाल्ल्या लुकसाणीचो नियाळ घेवंक गेल्ले कडेन रोहन ही गजाल उलयलो। रोहनान हुंवारांत लुकसाण जाल्ल्या शेतांची पळोवणी केली। ताजे बरोबर जिल्लोधिकारी आणि बाकीच्या खात्यांचे अधिकारी आशिल्ले शेतकारूय ताजे कडेन गाराणी घेवन पावले। आमगे एमएलए सुद्धा इतल्या उदकांत वचून पळोवन येयल्ले आसा आणि अशे टायमार आज दीस सिडींग कार्डची अशें हांव तुमचे कडेन हें करता, विनंती करता। डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे कितेंय जालें की पॅरंट डिपार्टमेंट म्हज्या अंडर पडटा, महसुलाच्या खात्याच्या अंडर पडटा, पूण तें करपाक वॉटर रिसोर्सीस, इरिगेशन बाकी डिपार्टमेंटाक जाय पडटा। हे जे उदक बाबान तुजो सांगला तो प्रश्न म्हाका ताणें पयर सांगिल्लो, तेका आज आमी आयले हो प्रश्नाचेर उत्तर ताका घेवन काडटा। ह्या वर्साक तर तुका एक सांगूंक शकता हांव की पावसाक पयलीं हाजेर सोल्युशन तुका मेळटलें। झाड पडटा उरता तें सगळें काडपाचें। तेन्ना रोहन शेतकारांकडेन ग्रामीण संकल्पने विशीं उलयलो। पूण विचार एक आसा की खरे गांवांत ग्रामस्थांचे विचार कितें, ग्रामस्थांचे प्रॉब्लेम कितें हें समजून घेवपाक जाय जाल्यार पणजे जाल्यार पर्वरी बसून जायना, जाल्यार गांवांनी वचून ग्रामस्थांक मेळूनच ती कामां समजून तांची ताच्या खातीर आज तुमचे कडेन आयल्या। शेवटी सर्वसामान्य लोकांक मामलतदार ऑफिसान वचप, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान वचप आनी 4 फावटी मारूनय पेपर मेळना हे हाजे फुडें आमी सोंसचे ना। आनी तांच्या डेप्युटी कलेक्टराक मामलतदाराक सांगिल्लें आसा की लोकांची जी कामां आसा ती कामां तांकां घरा पर्यंत पावपाक जाय। आयटीच्या इन्फॉर्मेशन आयटी वापरून आमी ग्रामीण भागांत ग्रामीण मित्र अशी संकल्पना घेवन फुडें येवंक सोदता, जातून गांवांनी आमचे लोक येवन तुमचे डॉक्युमेंटेशन करून तुमकां रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय, कास्ट सर्टिफिकेट जाय, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट जाय,
वेगळे वेगळे सर्टिफिकेट ज्यो जाय पडटात त्यो सर्टिफिकेट तुमकां हांगाच करून दिवच्यो, पंचायती बरोबर बसून आमदार बरोबर बसून हे विचार ऑलरेडी फुडें गेले. आनी पावस वर्सा तीच झाडां ती थंय पडली, ते बंदारा बंद जाले, उदक आयले, शेती वाट लागली, होच प्रॉब्लेम येता. आनी बाबडे शेतकरी जे जाणटे इकडे खुबशे दिसता म्हाका दिसता ते शेतान वचून आपलो घाम गळोवन शेवटी सगळें पीक नश्ट जालें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या शेतकऱ्याक स्वता दूख आसता तशें बाकीचे कोणाक समजुचें ना. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. बायलांचे सेफ्टींत गोंय नंबर 1 म्हूण बीजेपीत भितरले भितर एकामेकाची तोखणाय. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान गोंय बायलां खातीर नंबर 1 सुरक्षीत राज्य म्हूण जाहीर केलें म्हूण बीजेपीचे महिला मोर्चान सरकाराचें अभिनंदन केलां. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री मनेका गांधीक उपकारी म्हूण पत्र धाडलां. वुमन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हाणें जो सर्वे प्लॅन इंडियान जो सर्वे केला जो डिक्लेअर केल्लो आसा इन दॅट गोवा इज द सेफेस्ट प्लेस. गोवा महिला सुरक्षेच्या बाबतीन हे नंबर 1 आसा आणि हाच्या खातीर गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाक आयज आमी ही पत्रकार परिशद आपयल्या. आय टोटली अग्री टू इट. आणि हांव तुमकां सांगता आमची पार्टी सुद्दां खूब हेतर फेवरान आसा. हांव परत हो प्रश्न म्हाका दिसता हे उत्तरूय हांवें तुमकां सांगिल्लें आसतलें की आरक्षण कदाचित म्हणजे कशें ह्या टायमाची गरज अशी जावन पडिल्ली आसा की सहज तो एक एसेस मेळना. म्हाका दिसता आरक्षणा खातीर आमकां तो एक सहज एसेस मेळूंक शकतलो. आणि हाव यू कॅन सी फ्यू लिडर्स ओवर हियर देर वील बी मोर नंबर ऑफ लिडर्स सीन इन द नियर फ्युचर. सर्टनली इट वील बी. इतल्या मजगतीं मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री मनेका गांधीक तिचे उपकार मानूंक चीट बरयल्या. ह्या रिपोर्टान खंय गोंयकारांक एक उर्बा दिल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. गिव एक ब्रेक.